कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। करंट बिल वाढीले विरोध करून कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्री वतीन ब्रेस्तारा कर्नाटक बंद घोषित केला। तेजेन ब्रेस्ताराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बंद आचरण करतले। कारवार शहरात सकाळी 10 वाजता सविता सर्कलच्यान रॅली जातली। सार्वजनिकान व्यापारस्थान रॅलीत भाग घेवंक जाय म्हूण चेंबर ऑफ कॉमर्स कारवार वतीन विनंती केला। ब्रेस्ताराक हॉटेल, दुकान, इंडस्ट्रीज आणि इतर व्यापार बंद उरतले जाल्यार बस संचार, शाळा, कॉलेज मात्र सद्दीच्या सारखे सुरू उरतले। ನಾವು ಉದ್ಯಮಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡಿ ಇದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಲುವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ। ಒಂದು 30,000 ಬರೋದು ಈಗ 50,000 60,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಅದು ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ। ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲಿಂದ ರೇಟಿಗೆ ಇಡಬೇಕು। ಯಾರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದು ಅದು ಕೊಡಲಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ। ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ। ನಾಳೆ ಸವಿತಾ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ DC ಆಫೀಸಿಗೆ KEBಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮದು ಎಕ್ದಮ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಯಾವುದು ಇದರಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಇದರಿಂದ। ಮತ್ತು ನಾವು DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ DCಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ। कारवार चेंबर ऑफ कॉमर्स, मोबाइल एसोसिएशन, किराणी, होटल, ज्वेलरी ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು। ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री योजनेत अमृत सरोवर कामगारीत विकास केल्ले तळ्या किनारेचेर बुधवाराक ग्रामस्थान आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आचरण केले। कारवार तालुक्याच्या हणकोण, देऊळमक्की, केरवडी, चेंडिया, कडवाड ग्रामपंचायतीत मेळून टोटल 7 तळ्या किनारेचेर ग्रामस्थ, विद्यार्थी तसेच ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी मेळून योगासन करचे मार्फत आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आचरण केले। आणि अलग अलग काम करत असलेल्या जाग्याचेर योग दिवस आचरण करून कुली कामगार लोकांक आरोग्याबद्दल जाणविकन दिले आणि नरेगा योजनेबद्दल सार्वजनिकांक माहिती दिवचे कार्य केले। गेले 8 महिने KDP सभा कंद जाल्ल्याबद्दल MLA सतीश सेलेमी अधिकारी लोकांक गरम केले। सभा कंद जाल्ल्यान सार्वजनिकाली काम जातेत ना। सरकारी सवलतेसाठी सार्वजनिकांच्यान येयली याचिका फुडच्या 15 दिवसां भितर सारकी माहिती बरोबर परिहार क्रम संबंधित विभागाच्या अधिकारीन कर्मचारीन याचिका दिल्ल्याक सांगूक जाय। तसेच सगळ्या विभागाच्या कार्यालयात माहिती बोर्ड लावून सार्वजनिकांक सरकाराले योजनेबद्दल माहिती प्रदर्शन अधिकारीन व्यवस्था करूक जाय म्हूण सैल हेमी अधिकारीक सूचन दिले। कारवार शहराच्या तालुका पंचायती सभाभवनात बुधवाराक जाल्ल्या त्रैमासिक KDP प्रगती पडताळण सभेत अध्यक्षस्थान घेऊन विभागाचे कामगारी आणि प्रगती पडताळण करून उलयले MLA सतीश सैल तालुकाच्या विकासाक कसले बी चूक दोष जावूक जायना असे अधिकारी लोकांना लक्ष दवरूक जाय। पावसाळ्यात गरज आशिल्ले कडेन पूरक्रम घेवूक जाय। ग्रामपंचायती स्तरात स्थानिक लोकांक कसलोच त्रास जावूक जायना। विविध विभागात गरज आशिल्ले कर्मचारीक नेमणूक करूक शिफारस करूक जाय। खंयचेय बी कामगारी जावूक वेळ काडूक जायना। तशेंच सगळ्या विभागात कॉन्ट्रॅक्ट बेजात काम करचे कर्मचारीले माहिती दिवूक जाय अशें तेमी सांगले। ह्या सभेत अधिकारी, कर्मचारी आणि इतर हजर आशिल्ले। ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇವರೇ ನನಗೆ ವೇಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್। सरकाराल्या स्त्रीशक्ती योजनेन ऑटो रिक्षा चालकाक नुकसान जाला। महिला ऑटो रिक्षाचेर चढत नात। सकाळी ते दनपारपर्यंत रांगीत रावल्यार बी 1-2 भाडे मेळनात। भुरग्याल शाळेची फीज, बँकाच कर्ज भरूक जायनासतना ऑटो रिक्षा चालक कंगाल जाला म्हूण जिल्हा ऑटो रिक्षा चालक आणि मालक संघाचे अध्यक्ष शिवराज मेस्ता हेमी सांगले।
जिल्हा पत्रिका भवनात बुधवाराक प्रेस मिटींग करून उलयले शिवराज मेस्ता. रिक्षा चालक दिवसाचे 12 तास घोळ्ळ्यार बी जीवन चलोवचें कश्ट आसा. सार्वजनिकाक अन्याय जाल्यार सार्वजनिकाल्या समर्थकाक येवचे ऑटो चालक, जाल्यार आतां ऑटो चालकाली परिस्थिती कठीण जाला. स्त्री शक्ती योजनेन ऑटो चालकाक लुकसाण जाला. दिवसाक 500 रुपये कमेचे बी शक्य जातेत ना. सरकार महिलाक म्हयन्याक 2000 रुपये दिवचे कशें घोशीत केला, तशेंच ऑटो चालकाक बी म्हयन्याक 10,000 रुपये दिवूंक जाय. ऑटो रिक्षा चालकाक अशी मदत करून जाल्यार आत्महत्या करून घेवची परिस्थिती येतली. सरकारान ऑटो रिक्षा चालकाक स्पंदन करून जाल्यार ऑटो रिक्षा चालक संबंधित विभागाच्या कार्यालया समोर ऑटो रिक्षा दवरून घेवन हरताळ करतले म्हणून तेमी सांगले. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬದುಕೋಕೆ ಹಕ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 12 ತಾಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, 12 ತಾಸು ದುಡಿದರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. रामनगर तिंबोली हांगा चलत वयच्या एक व्यक्तीचेर वाशेलान हल्लो केलो. तिंबोली रायशेत लागीं चलत वयताले कोल्हापूर चंदगडचे 72 वर्स वयाचे विष्णू तानाजी शिळके हेंचेर वाशेलान हल्लो केलो. वाशेलान हल्लो केल्ल्यान विष्णू हेमी गंभीर जखमी जालात. तेमगेल तोंड आनी फाटीचेर वाशेलान बरगिला. तिंबोली हांगा आशिल्ल्या आपल्या नातवाक व्हरूंक रामनगरच्यान तिंबोली चलत वयतना रानाच वाटेचेर वाशेलान हल्लो केलो. वाशेलाकडच्यान चुकून सुमार 1 किलोमीटर धांवन येयले विष्णू हेमकां स्थानीक नागरिकान पळोवन वाहनाचेर दवाखान्यांत हाडले. विष्णू हेमगेलो एक दोळो पाड जाला, तशेंच एक बोट मोडला. रस्त्यान संचार करत आशिल्ल्या ओमनी कारयेक अकस्मात उज लागलो आणि नशिबान चालक जगलो. अंकोला तालुक्याच्या बाळेगुळी राष्ट्रीय महामार्गाचेर ओमनी कारयेक उज लागलो. मुर्डेश्वरच्यान गोवाक वयतीत आशिल्ली ओमनी कारयेक रनिंगाचेर अचानक उज लागलो. तेन्ना चालकान कार रस्त्या बाजून थांबून कारींतल्यान भायर येयले आनी अग्निशामक दळाक कॉल केले. अग्निशामक दळाचे कर्मचारी येवन उज निवेचे कार्य केले. हेजे संबंद अंकोला पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला.
चालकाला नियंत्रण चुकून गॅस टँकर लॉरी पलटी जाऊन गॅस लीक झालेली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडली. हुबळी अंकोला राष्ट्रीय महामार्गाचेर अर्बेल घाटाचेर गॅस टँकर लॉरी पलटी झाली. अपघातात ड्रायव्हर आणि क्लिनर हेमी मातर जखमी झाले. हुबळीच्यान महाराष्ट्र रत्नागिरी वयत आशिल्ली गॅस टँकर लॉरी चालकाले नियंत्रण चुकून पलटी झाली. टँकराच्यान गॅस लीक जाल्ल्यान हुबळी अंकोला मार्ग काही वेळ बंद उरलो. नंतर जाग्यार येयले अग्निशामक दळ आणि पोलिसांन गॅस लीक जावचे बंद केले आणि क्रेनाच्या मदतीन टँकर वयर काडले. धर्मस्थळ ग्रामीण विकास संघाचे आपत्ती व्यवस्थापन घटक वतीन बुधवाराक अस्नोटी ग्रामात स्वच्छता कार्य केले. अस्नोटी ग्रामपंचायती भागात खूप कडेन रस्त्या बाजून आणि इतर प्रदेशात कचरो बॉटल आणि इतर वस्तू पडिल्ले आसात आणि ते स्वच्छ केले नाशिल्ले. हे वस्तू पावसाळ्यात उदका बरोबर व्हांवन वचून ल्हान ल्हान पायपात आणि गटारात शिरकोवन उदक ब्लॉक जाताले आणि उदक रस्त्याचेर येवची शक्यता आशिल्ली. तेजेन धर्मस्थळ ग्रामीण विकास संघाचे आपत्ती व्यवस्थापन घटका वतीन ग्रामात स्वच्छता कार्य केले. रविकांत नायक हेमगेल्या फुडाकारांत विनोद नायक, साईनाथ कोटारकर, श्याम नागेकर, नारायण, आनंद गजिनकर आणि इतर ग्रामस्थ मेळून स्वच्छता कार्य केले. ह्या वेळाचेर स्थानिक ग्रामपंचायत सारकी काम करना असो आरोप स्थानिक लोकांकडच्यान आयकूंक येयलो. आज आमगेले पंचायतीचे मेंबर 7 मेंबर आसा. 7 मेंबर गांवांत जागृत कित्याक करनात, मायकार अनाउन्समेंट कित्याक करनात, कित्याक की गांवांत कचरो उडयनात. गांवांत प्रत्येक कडेन कोणाक घर नाशिल्ले कचरो पडटा. तुम्ही हे कित्याक उडयता? कचरो उडयल्याक धन्न घेवन फायन दिवचे, ताका धरचे, तो कचरो हेंगे कित्याक उडयता म्हण. पंचायतीक मेंबराक परत एक मी रिक्वेस्ट करता की 7 मेंबराक 7 तरी गाडी दिले, तेमच्यान स्वच्छ करूं जायना. तेमगेल कामां तेमी रावतात म्हण पंचायती सेवक म्हण अजिबात ना. हे पंचायती सेवक म्हण ना आणि ते कसलेच पंचायतीत काम करनात. खंयची उदकाची म्हण कचराची तेमकां व्हरताल्याक म्हण उदका सवलत म्हण पंचायत आज आमगेल्या गांवांत एक खंयचोय परिवार ना. हे पंचायती मेंबर आपणाले पोटभर सारके तितले सांबाळटात. ते पंचायती मेंबर पब्लिकासाठी हे अजिबात सोशल वर्क करचे ना, की पब्लिकासाठी जाय म्हण कितें करचे ना, की पब्लिकाक कितें हेल्प करची ना. खंयच्या रूख पडल्यार, झाड पडल्यार, हे पडल्यार ते आमी आज एक धर्मस्थळ संघांतल्यान की खूब जाण गांवची एकडे भुरगीं जावन घेवन आमी ती आज स्वच्छ करूं लागलात. म्हाका रविकांत नायकान सुद्दां म्हणलें तूं बाबा आपणाला हेतूर संघात यो, धर्मस्थळ संघात यो आणि आपल्याला एक शौकन आमी गांवची दाखया. आणि आज धर्मस्थळ संघाच्यान इतलें सांगता की आज फस्ट धर्मस्थळ संघातल्या पंचायतीपेक्षा जास्ती काम करता म्हण हांव एक तुमचे कडेन धर्मस्थळ संघाक एक विनंती करता. त्या पंचायती मेंबराच्यान जायन जाल्लें काम हांव करूं शकता म्हण हांव सांगता तुमचे कडेन. आयचा इतलोच न्यूज. मुखेल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.